Praise God. Praise Praise God. God. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Erga Jesu tuka. Makala Bapa. Erga tuka ditang Bapa. Bapa tu आमका तुझ्या संगतपणात आस्पर्तून आमका तुवें तुझ्या हसारपणांत तूं कितें आमचें तें आमचें सगळें उलोवंक आशेताय तुझ्या पवित्रत्म्याद्वारे तूं आमचें तें आमचें सगळें तूं उलोवंक आशेताय वय बापा त्या खातीर तुवें आमकां हांगा ह्या माध्यमाद्वारे तुवें आमकां सांगात हाडलाय बापा आमी केदळा तुका चड आनी चड आमी जाणा जाता आमी तुका चड आनी चड जाणा जाल्ले वरवीं आमचे थंय तुजो संबंद आमचो संबंद आनी आमचो भावार्थ चड आनी चड तो आमचे थंय रुता करूंक आमकां एक धैर्य जाता वय बापा कशें आमी आमच्या कुटुंबा सगळें जियेतना आमी कशें एकामेका माया मोगान आमी कशें एकामेका सळावळीन आसता त्याच रितीन आमकांय तूं आपणे दिताय त्याच सळावळीन आनी त्याच सांगातपणांत रावोंक तूं आपणे दिताय आमची काळजां धरून करिनासतना आमकां तूं तुज्या सांगातपणांत तूं कितें सांगताय तुज्या उतरां वरवीं तुज्या बसवण्या वरवीं तूं कितें आमकां सांगूंक आशेताय तें आमचीं काळजां आमी धरून करिनाशें तूं आमकां सत्राय दिताय वय बापा आमी आमचीं काळजां धरून करिना कित्याक आमी सर्वांक तुवें आमकां विंचून तुवें संवसाराक धाडलाय तुजीं भुरगीं करून तुवें आमकां संवसाराक धाडलाय आनी तुज्या पुता क्रिस्ता मारिफात त्या एकवटांत तुवें आमची विंचवण केल्याय आनी ताचे वरवींच तुवें आमकां हर एक संगती तुज्या आत्मीकपणाच्यो तुज्या हर एक नितीबंदपणाच्यो तुज्या हर एक कृपेच्यो संगती तुवें आमकां उगडापे केल्याय वय बापा त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा बापा आतां आमी प्रत्येक तुज्या सांगातपणांत आमी येवंक आमी उर्बेन आसां बापा बापा तूं आमचे लागीं तुज्या पवित्रत्म्याद्वारे तूं उलय बापा आमी हांगा आसल्या हर एकले आमी तुजे थंय आमी तुज्या सांगातपणाचो अनुभव करूंक आमकां तुवें आमकां आपण दिल्लें आसता तो सांगातपणाचो संपूर्ण रितीन अनुभव करूंक आमकां तुवें तुज्या कृपे वरवीं तुवें आमकां फावो केलाय बापा बापा त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा बापा हे मागणें करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आनी पवित्रत्म्याच्या मजतीन
Amen. 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 Praise Praise God. God. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise God. आमकां देवाचो ताळो आयकता गी. प्रेज गॉड. अनम्यूट कर. ऐकता आयकता. प्रेज गॉड. कशें आयकता आमकां सर्वेस्पराचो ताळो, देवाचो ताळो, देवाच्या उतरा मारिफात देवाच्या उतरा मारिफात, देवाच्या बसवण्या मारिफात, देवाच्या संगतपणांत आमी आसतना चड आनी चड ताची सळावड जाता आसतना देव आमचे सगळें उलयता न्हय गे. होय. वय. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. आमी काडया हेब्रू 3:15. वाची जेवी ब्रदर. वाचा सिस्टर. प्रेज गॉड. आज देवाचो ताळो तुम्ही ऐकशात जाल्यार ताचेर उपराटलेल्या त्या काळार केल्ले बरी तुमची काळजां दारून करी नाकात. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. पण आज आमकां देवाचो स्पश्ट संदेश आमकां देव दिवंक आशेता. आज देवाचो ताळो आमी आयकता जाल्यार ताचेर उपराटल्या त्या काळार केल्ले बरी तुमची काळजां धरून करिनाकात. कित्याक म्हणटा ताचेर उपराटल्या त्या काळार केल्ले बरी? म्हळ्यार तो काळ म्हळ्यार हांगा देव सांगोंक आशेता आमकां नियमशास्त्रा प्रमाणे जियेतल्या आनी मोइजेच्या काळांतल्यान वयगी त्या वेळार केल्ले बरी तुमची काळजां धरून करिनाकात म्हणटा. कित्याक त्या वेळार तांणी देवाचो ताळो प्रवाद्या मुखांतर, मोइजे मुखांतर आनी देवाच्या मनशां देवान विंचून काडिल्ल्या हर एकल्यांक देवान विंचून काडलां, पूण हर एकल्यांक हर एक काम करूंक देवान विंचून काडूना. पळय देवान ताका ताका ताचे ताचे एक मिशन दिलां. आतां मोइजेक दिल्लें काम सगळ्यांक दिवना. वयगी तशेंच प्रवाद्यांक दिल्लें काम सगळ्यांक दिवना. तशेंच हांगाय त्या काळार लोकांक एक लीडर म्हळ्यार एक प्रवादी बरी देवाचे उतर सांगचो, दिवचो, देवाचो संदेश, देवाचे वार्ता, खबर, देव कितें सांगोंक आशेता ते लोकांक सांगचे खातीर देवान थोड्या लोकांक विंचरलें. सो केदाळा तांणी ते लोकांक सांगोंक सांगलें देवाचो संदेश, पूण लोक ताचे देवान दिल्लो संदेश, त्या मनशा वरवीं दिल्लो संदेश लोक आयकनासतना तांचेच ते करूंक गेले. एग्जाम्पल सांगचें जाल्यार मोइजे देवाक भेटोवंक देवा सवें वेळ करसूंक सिनाय पर्वतार गेल्लो देवाच्या संदेशा प्रमाणे. वयगी ताका थंय सिनाय पर्वतार ताका देवाचे 10 उपादेश घेवंक म्हणून तो थंय गेल्लो, देवाक मेळोंक गेल्लो. सो केदाळा हांगा देवा तावन तो जोन तो सकयल आयलो, केदाळा लोक हांगा उपराटलो. कित्याक लोकांक गोत्त आसलें तो देवाक मेळोंक गेला. देवाचो संदेश आमकां आयकोंक आसा, पूण लोकांनी हांगा तो येवच्या पयलें
लोकांच्या मध्ये तांची संसाराची जाणवाई घालणं, एकामेकाची जाणवाई घालणं, एकामेकांचे संभाषण करणं, तांणी देवा विरोधातही तांणी एक कार्य केलंय. ते दाळा तांणी ते देवा विरोध तांणी कार्य केलंय म्हळ्यार देवाच्या संदेश ऐकूंक तांणी इन्कार केले आणि देवाचो संदेश ऐकनासतना तांणी तांची काळजां धरून केली. सो केदाळा तांणी ती काळजां तांची धरून केली, ते दाळा देवाचो संदेश तांणी इन्कार केलो आणि देवाचो संदेश ते मानवूंक रेडी जाले ना. त्या वरवीं त्या खातीर हांगा हेब्रेव म्हणटा, आज देवाचो ताळो तुमी आयकतात जाल्यार तुमची काळजां धरून करिनाकात. कित्याक म्हळ्यार आमकां आतां पयलेंचे प्रमाणे नाही. त्या वेळार जेजू क्रिस्त येवच्या खातीर सबार प्रवादी आणि सबार देवाचे मनीस ते ह्या काळाक राखून आसले. पूण तांकां तो काळ मेळोना. पूण आमकां हो काळ जेजू क्रिस्त आमकां केदाळा आमचो सडवंदार जावन तो संवसाराक आयलो, हो काळ अनुभव करूंक हर एक देवाचो मनीस ह्या काळाक राखून आसले. पूण आमकां आतां हो काळ अनुभव करूंक मेळिल्ल्यान आमी खंडीत जावन आमी भागी मनयत. त्या खातीर आमकां आतां देवाचो ताळो जेजू क्रिस्ता मारिफातच, ताच्या पुता मारिफातच तो आमकां डायरेक्ट ऐकला. कित्याक तो देव जावन आसलो, वेळा काळा पूर्वी सोबद आसलो, सोबद देवाचो आसलो, सोबद देव जावन आसलो, सोबद मनीस जालो. वैगी तो मनीस जावन आमचे थंय डायरेक्ट तो उलयलो. पळया तरी आमी कितले भागी मनीस म्हणून आमी हांगा लेखीचे. त्या खातीरच पयलेंचे प्रवादी आनी पयलेंचो देवाचे मनीस ते ह्या काळाक मस्तू आशेवन आसले, मोइजे आनी पुरा. पूण आमकां हे भाग मेळ्ळा. आमी खंडीत जावन मस्तू म्हळ्यार देवाची भुरगीं म्हणून ताणें आमकां संवसाराक हर एकल्याक धाडला. पूण तांतूय आमी हो संदेश जेजू उपरांत जेजून दिल्ले वरवीं तो आमकां देवातावन डायरेक्ट मेळ्ळा. ह्या खातीर आमी कितें जेजून आमकां तें सांगलां, आमी केदाळा ते जेजू आमी तें कान घेता, ते दाळा मात्र आमी ताच्या एकवटांत आमी जिवंक जाता. त्या खातीर आमी केदाळा हे उतर, देवाचें उतर आमी केदाळा कान घेता, आमी स्विकार करता, ते दाळा आमी जेजू क्रिस्त थंय आमी एकवटान आमी जिवंक शकता. आतां काडया आमी देवाचें उतर मुन्यो 4:20 काडया. म्हज्या पुता, म्हज्या उतरांक शीक दी, म्हज्या सांगण्यांक खाण दी. वाचा सिस्टर 27 मुसर वाचा. ती तुज्या दोळ्या मुखली पयस करिनाका, तुज्या काळजा भितर ती दवर. कित्याक जांकां ती मेळटा तांकां ती जिवीत, तांचे सगळे कुडीक ती भलायकी. भोव जतनायेन तुजें काळीज राख, कित्याक तांतू आसात जिविताच्यो झरी. पोटकिरें उलोवप तुजें तोंड पयस कर, फसवणेची उतरां तुजें तोंड दवडाय. तुजे दोळे नीट पळोवं, तुजी दिश्ट तुजे मुखारच पडों.
तू चलताय त्या मार्गाची तपासणी कर. सगळे तुझे वाटो तीर असन. जावं उजव्याक जावं दाव्याक गोवा नाका. तुझो पाय वायटातून पयस दवर. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. पळय हांगा आमकां कशे आमी देवाच्या संगतपणांत रावोंक जाता. कित्याक म्हळ्यार हांगा देवाचें उतर कितें, कशें आमी त्या प्रमाणे चलाचे म्हणून आमकां हांगा या देवाच्या उतराद्वारे आमकां क्लियर जावन सांगता. म्हज्या पुता, म्हज्या उतरांक चीत दी, म्हज्या सांगण्यांक कान दी. क्लियर म्हणटा हांगा म्हज्या पुता. आमकां हर एकल्याक तो पुता म्हणून आपयता. त्या खातीर आमी आमचे कितले व्हडले भाग पळय. आमी देवाचे भुरगे आमी जावन आमी ह्या संवसारांत जियोंक ताणें आमकां धाडलां जाल्यार आमकां केदें व्हडलें देवाचींच भुरगीं. आनी एकाडें तो सांगता तुमी देवूस म्हळ्यार तितलो पावर ताणें आमकां दिला. पूण आमी हांगा देवाचीं भुरगीं. केदाळ एक रायाचो भुरगो राय जाता गी तशेंच आमी हांगा त्याच प्रमाणे देवाची भुरगीं आमी देवा बरीच आमकां ताणें रचलां. कित्याक ताच्याच सारक्यान ताच्याच सुरपायेन ताणें आमकां आत्म्यान रचलां. सो देव आत्मो देखून तो आत्मीक रिती उलयता. त्या खातीर आमच्या आत्म्याक संबंध जाल्ले देव उलयता. हे जाळा आमच्या आत्म्याक संबंध जाल्ले आमी कान घेता. आमच्या हर एका कुडीक ती आमी भलायकी करून कान घेता. त्या खातीर हांगा म्हणटा म्हज्या पुता, म्हज्या उतरांक चीत दी, म्हज्या सांगण्यांक कान दी. हांव कितें सांगतां, हांव हर एक कितें सांगतां तातूंत हर एका उतरांत तें जिवीत आसा म्हणटा. म्हज्या सांगण्याक कान दी, ती पयस करिनाका म्हणटा. ती तुज्या दोळ्या मुखलें पयस करिनाका. तुज्या काळजा भितर ती दवर. पूण आमी संवसारांत जियेतना आमकां सबार तरेचे संगती आमच्या गमनाक येतात. आनी ते दाळा आमी देवाचे उतरां आसोनी आमी संवसारांत जियेतना थोडे फावटी आमी संवसारी रितीर जियेता. आनी संवसारी रितीर आमी केदाळा जियोंक सुरू करता ते दाळा आमी देवातावन पयस वता. आमी पयस वेता. केदाळा आमी देवातावन पयस येता. अशेंच जालें केदाळा मोयजे सांगत आसली ती परसा तो बसयल्या गांवाक बंदडेंत आसल्यांक सुटका दिवच्या खातीर देवान विंचरलें तें एक प्लॅन आसलें. त्या प्लॅना प्रमाणे मोयजेक विंचून त्या बंदडेंतावन भायर हाडूंक देव वावूर नासल्या वेळार तेदळस मोयजे विरोध लोक उपराटलो. मोयजे फाटी येताना देवाक मेळून फाटी येताना हांगा मोयजे विरोधूस शीन उसारलो आनी तांणी दुसऱ्याच एका देव म्हणले बरी तांणी एक मुर्ती पुजा आराम केली. आनी देवाच्या विरोध देवाच्या क्रोधाक ते सांपडले. त्या खातीर ते जनरेशन कंप्लीट जावन खंयचेय मनीस ते बसयल्या गांवाक वचोनात. ताच्या उपरांतले जनरेशन ते बसयल्या गांवाक गेले. कित्याक म्हळ्यार 40 वर्सां लागलीं तांकां. केदाळ आमकां देवाचें प्लॅन देवाची बसवणी आमकां क्लियर आमकां एक वाट करून दिता. आमी संवसाराच्या संगतीन पडोवन आमी संवसाराचें आयकोन देवाची बसवणी आमी निर्फळ करता. त्या देवाची बसवणी आमचे थंय आमचो आनी देवा मदलो संबंध
तो समानांतले वरवीं आमचे थंय देवाचे कार्य आमचे थंय ती सोलोवंक जायनात. त्या खातीर मनीस हर एका समस्यांनी पडता आणि त्या दाळा तो देवाक हांव देवा थंय इतलें हांव करता, तितलें करता हांव, हर एक देवा थंय हांव मागतां, पूण म्हजे थंय तें कार्य जायनात. अशें म्हणून आमी देवा विरोध आमी उतरां उलयता. पूण निजावन पळोवंक गेल्यार आमी देवाच्या सांगातपणांत आसाव जाल्यार आमकां आमचे थंय सगळे येवचे कश्ट, आमकां येवचे कश्ट कितेंच आमकां कश्ट म्हणून बगनासतना आमी शाबितायेन आमी त्या बंदड्यांतले आमी उतरोवंक आमकां देव आमचे सगळे वावुरता. त्या खातीर हांगा म्हणटा ती तुज्या दोळ्या मुखलीं पयस करिनाका, तुज्या काळजा भितर ती दवर. कित्याक आमच्या काळजांत कितें आसा तें मात्र आमच्या तोंडांत थावन भायर येता. आतां तुमी एग्जाम्पल सांगचें जाल्यार आमी आतां थोडे मनीस आसात, आमी म्हणटा भारी बरो मनीस तो, भारी सकाळांकी उपकाराक पडचो मनीस, बारी तो संघ संस्थांनी वावुरता, हर एकांत मुखार आसा तो, पूण ताका तुमी पर्सनली मीट जाताना एक पटीन ताका ताचे थंय कांय कश्ट आनी आयल्यार, ताका एक ल्हान पिडा आयल्यार, ताचे थंय कितें समस्या आयल्यार ताका ताचे थंय खंयचीं उतरां भायर येतात समस्याची, आनी ती देवा विरोध उलोवची उतरां जावन आसात. हांवें इतलो वावुरलां, हांवें इतलें केलां, हांव सरांक हांव गरजेक पावचो मनीस आसलो, हांव म्हजें नांव मस्तू जण सांगो नासले, पूण म्हाकाच हे कश्ट कित्याक? हांव हर एकल्याच्या गरजेक पावुल्लो मनीस, तरी म्हाकाच हे समस्या कित्याक? म्हाकाच ही पिडा कित्याक? म्हणून हे उतर ताचे थावन भायर येता की ना? तरी ताचे भितर ती खंयची उतरां ताणें काळजांत भितर दवरल्यात? संवसारी उतरां. संवसारी उतरां ताचे थंय आसात भितर. त्या खातीर ताचें चिंतापत्त संवसारी रितीन जावन आसलें. सो त्या खातीर ताका समस्या येताना तो समस्या वयर चड ताचें गमन दिता आनी समस्या प्रमाणेच तो ताचें चिंताप बदलिता आनी समस्या प्रमाणेच ताचें उलोवणें सळावळो आनी ताचें कार्य जावन आसात. त्या दाळा ती आमी समस्या वयर आमी उलयता म्हळ्यार आमचे थंय तें देवाचें उतर भावार्थ बरोवचें उतर आमचे भितर ना. त्या खातीर आमचे थंय देवाची हर एक आशिर्वाद आमकां देवान दिला. ते आशिर्वाद म्हळ्यार आमकां हर एक खाली सकडी बरें जावचें म्हणून न्हय, तातूंत हर एक आशिर्वाद म्हळ्यार टोटल पॅकेज. आमकां राग येताना आमी कशें कंट्रोल करीचे, आमी आमचें बक्षाने आमी कशें दिवचें, आमचे थावन बरीं उतरां कशें येवचें, आमी कशें आमच्या कुडीच्या वंदवण्या प्रमाणे आमी कशें जियेवनजो हें आमकां शिकयता. हे हर एक तें आमकां आशिर्वादांत आमचे थंय आसा, देवान दिल्लें. कित्याक म्हळ्यार आशिर्वाद म्हळ्यार देवान दिल्लें वैगी, देवान दिल्लें आशिर्वाद म्हळ्यार देवाच्या प्रमाणेच आमकां जियोंक, आमकां मनशा प्रमाणे जियोंक न्हय, देवाच्या प्रमाणेच जियोंक. ते आशिर्वाद आमकां दिल्लें जावन आसा. त्या खातीर हांगा म्हणटा परतेक ती तुज्या मुखली दोळ्या मुखली पयस करिनाका, तुज्या काळजा भितर ती दवर.
कित्याक जांकां ती मेळटात तांकां ती जिवीत तांचे सगळे कुडीक ती भलायकी. हे दाळा आमचे भितर ती देवाची उतरां असतात. ते दाळा आमचे थंय कितेंय देवाच्या विरोध कितेंय आमकां आमी कितेंय आमी कश्ट भोगता वा आमी हेरां थंय कश्ट देखता ते दाळा आमचे थंय आमच्या भितर आमी कितें देवाची उतरां दवरल्यांत तिनस उतरां आमच्या तोंडान तावन वळटात आनी तांतूं हांव उलयल्लें उतर पयलो संदेश म्हाका मेळटा तसो संदेश हेरांक मेळटा आनी हेरांक थंय ते कुरपा वळचे तसलें उलोवणें हर एकल्यांक मेळटा आनी ताचे थंय आयकल्ल्यान थंय हर एकल्या थंय तें बदलावण हाडूंक शकता. त्या खातीर हांगा म्हणटा कित्याक जांकां ती मेळटात तांकां ती जिवीत तांचे सगळे कुडीक ती भलायकी. कोण हे उतर भितर तावन काडटा आनी ते त्या भंडारांतले त्या काळीज म्हणल्या भंडारांतले तो काडटा आनी ताचे प्रमाणे तो संदेश दिता आनी केदाळा तो संदेश मुकलो मनीस कान घेता आनी ताचे थंय ती बदलावण येता आनी ताचे थंय बदलावण आयिल्ली तो त्या परिसरांत तो एक नवें व्यक्तित्व जावन बदलिता आनी हेरांक बदलूंक तो अवकाश करून दिता. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. थँक यू जीसस, थँक यू जीसस. त्या खातीर हांगा भोव जतनायेन तुजें काळीज राख कित्याक तांतूं आसा जिविताच्यो झरी. त्या खातीर हर एक कितें आमी आमच्या काळजांत आमी देवाचे बसोवण्यो देवाचें उतर देवाच्या उतराक सरी जाल्लें चिंताप आमचें केदाळा जाता. केदाळा आमच्या ते भितर तावन जरी आमच्यो तांतूं आसा जिविताच्यो झरी म्हणटात जिवीत दिवच्यो झरी ते आमचे थंय तावन वळाचे आमच्या तोंडान तावन जिविताच्यो झरी वळाचे आमचे थंय त्यो हेरांक आमचे कार्य आमी करच्यो त्यो जीव दिवच्यो झरीच्यो तसल्यो आमची कार्य जायचे म्हणून हांगा सांगता आमकां. भोव जतनायेन तुजें काळीज राख आनी तूं कितेंय संवसाराचें घालनाका कित्याक म्हळ्यार तांतूं देवाचें उतर हर एक उतर तें पवित्र वैगी देवा तावन आयिल्लें कितेंच आसा तें पवित्र. त्या खातीर पवित्रपणांत आसले कडेन तुजें संवसाराचें मेळ्ळेपण घालनाका. ते खातीर रोमन्स 12:2 म्हणटा संवसाराचे साल तुमी आदारी नाकात. आमी संवसाराचे साल आदारीचे जाल्यार काले आसाचे आमचे भितर संवसाराचे चिंताप आसाचे. त्या खातीर हांगा म्हणटा भोव जतनायेन तुजें काळीज राख कित्याक तांतूं आसात जिविताच्यो झरी. पडकिरे उलोवप तुजे तावन पयस कर फसवणेची उतरां तुजे तावन धांवडाय. तुकाच तूं फसय नाका. मनीस मुस्तू देवाचें उतर आयकतात पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे तांचें चिंताप ना तांचें जिवीत ना ते दाळा म्हाकाच हांव फसयतां आनी हांव आयकतां म्हणटा सक्कळी हांव देवाचें उतर आयकतां म्हणटा पूण म्हजें जिवीतच बदलो ना तरी हांव खंयचे संगती तावन हांव काम करतां म्हणून आमी चिंतीचे कित्याक म्हजे थंय ती बदलावण येवना. पडकिरे उलोवप तुजे तावन पयस कर फसवणेची उतरां तुजे तावन धांवडाय म्हणटा. हे दाळ देवाचें उतर येता आमचे थंय तें देवाचें उतर पवित्र जाल्ल्यान आमकां हर एकल्याक तें पवित्र करता. तुजे दोळे नीट पळोव तुजी दिश्ट तुजे मुखार पडूं
त्या खातीर हांगा पळय तुजी दिश्ट तुजे मुखार पडो म्हणटा कित्याक इशीन तिशीन पळयल्यार आमचे कॉन्सन्ट्रेशन आमचे फोकस चलता. काल आमी ते एक जेजूचो शीस पेद्रू केदाळा दोनीर तावन उदकाचेर सोलोंक जेजू उदकाचेर सोलोन आसतना म्हाकाय सोलोंक जायचे म्हणून केदाळा ताणें सांगलें आनी तो उदका वयर जेजून सांगल्या प्रमाणे ये चलोन ये म्हणून केदाळा सांगलें. केदाळा तो उदका वयर देंवलो, त्या उतरा प्रमाणे तो देंवलो वैगी. पूण केदाळा ताचे थंय हांव उदकार आसा म्हणून ताका कळीत जालें. केदाळा ताची चिंता बदलालें. केदाळा ताचें चिंता बदलालें. केदाळा ताचे थंय बें आयलें. केदाळा थंय बें आयलें. केदाळा तो आकांतलो आनी म्हाका बचाव कर म्हणून सांगलें. आतां आमचे थंय अशेंच जावचें. आमकां गोत्त आसात आमकां देवाचीं उतरां, आमकां गोत्त आसात देवाच्यो बसवण्यो. त्यो हर एक बसवण्यो हर एक जेजू क्रिस्त थंय वय जाल्यात तशेंच आमचे थंय वय जावच्या खातीर आमकां हर एकल्याक त्यो बसवण्यो दिल्यात. केदाळा आमी तो फोकस आमी देवान दिल्ल्या त्या पवित्र बसवण्याच्या वयतावन आमी काडटा आनी आमी संवसाराचे संगती वयर आमचे गमान दिता आनी म्हजे थंय कितें ते म्हजी भलायकी बिगडल्या नाजाल्यार म्हजें समाधान पाड जालां नाजाल्यार म्हाका कितेंगी म्हज्या जिवनांत समस्या आसात त्या समस्या वयर केदाळा म्हजें गमान दिता आनी केदाळा हांव देवाच्या बसवण्याचे तावन फोकस म्हजो शिफ्ट जावन हांव संवसाराच्या संगतींत हांव पडतना हांव ते संवसाराच्या संगतींत हांव त्यो अनुभव करतां आनी अनुभव करतना म्हज्या हर एका म्हज्या कुडीक आनी म्हज्या सेन्ससाक तें हांव नियाळ करन म्हज्या मतीन नियाळ करन तेंच हांव उलोवंक सुरू करतां. केदाळा हांव तें उलयतां. केदाळा तें उलयतना म्हजे थंय चड आनी चड संवसाराचे संगती भितर रिकोन हांव एक भियेवन म्हजें जिवीत हांव पाड करतां. केदाळा म्हजें फोकस शिफ्ट जाता. देवाच्या बसवण्याच्या तावन म्हजो फोकस शिफ्ट जाता. केदाळा हांव संवसाराच्या साली प्रमाणे चलोवंक सुरू करतां. त्या खातीर हांगा म्हणटा तुजे दोळे नीट पळय तुजी दिश्ट तुजे मुखार पडूं. तूं चलताय त्या मार्गाची तपासणी कर सगळ्यो तुज्यो वाटो तीर आसूं. तूं चलताय त्या मार्गाची तपासणी कर म्हणटा. तूं समा वाटेन चलताय गी देवाच्या उतरा प्रमाणे तूं चलताय गी वैगी तुजें जिवीत संवसाराच्या रितीन आसा गी तुकाच कळना जावं पुरो तूं संवसाराच्या रितीन आसाय. तुज्या कार्यक्रमाद्वारे तूं चिंताय हांव देवाचें काम करनासा आनी हांव देवाचो भुरगो जावन आसा म्हणून तूं चिंताय जाल्यार हांगा म्हणटा तूं चलताय त्या मार्गाची तपासणी कर सगळ्यो तुज्यो वाटो तीर आसो म्हणटा. आमकां तपासणी करूंक सांगता हांगा. हांवें चलची वाट हांवें करची कार्यक्रमां ही समा आसात गी देवाच्या उतरा प्रमाणे आसात गी म्हजे सवें हे हांवें कन्फर्म करीचें म्हणटा हांगा. सगळ्यो तुज्यो वाटो तीर आसो म्हणटा. जावं उजव्याक जावं दाव्याक घुंव नाका तुजो पाय वायटातावन पयस दवर म्हणटा. हांगा पाय म्हळ्यार हांवें चिंतचे म्हजें चिंतप. केदाळा म्हजें चिंतपाक आतां आमी एक वाटेर चलोन आसता आमकां थंय दिसतात कांटे आनी फातर आनी वाट नातले बरी दिसता तांतू आमी चलोवंक वेतांगी. तशेंच
आमी केदाळ चलतां आमचो हांव केदाळ सोलोंक तो वाट हांव विंचतां ती वाट समा आसागी नांगी म्हणून हांवें तें भोव जतनायेन हांवें तें चिंतीचें. त्या खातीर म्हणटा देवाचें उतर आमच्या काळजांत आमी तिरासानेन दवरीचे, तिरासानेन रंबयचे. ताचे वयर आमची तिरासान जायचे म्हणून सांगता. जावं उजव्याक जावं दाव्याक गुवानाका. आतां जिजून सांगलें पेद्रूक तूं ये आनी सोलोन म्हजे सरशीन ये. आतां ताचो फोकस तांणी जिजू वयरच दवरलो जाल्यार केदाळा ताच्या मतींत कितें आसतें आसलें? हांव जिजू सरशीन वेतां वय गी, पूण तो खंयच्यार चलता म्हणून ताका कळतें नासलें. ताचो फोकस जिजू वयर आसल्यान जिजून तांकां पयल्यान सांगलां हांवच वाट, हांवच सत, हांवच जिवीत म्हणून. केदाळा ताचो फोकस ताणें गुंडायलो. ताणें पळयलें हांव खंय आसां. ताका कळलें हांव उदकाचेर आसां, उदकाचेर मनीस चलोवंक जायना, हांव येदोळ चलोवना, येदोळी चल्ले मनीस नात. थंय केदाळा इजिप्टांत हांव इस्रायल वेचो लोक आसलो. केदाळा मोयजेक देवाच्या इन्स्ट्रक्शना प्रमाणे केदाळा बेतकाटी मारन ती सुकी धर्ण करून देवान दिल्ली त्या प्रमाणे ते चलले. पूण हांगा उदकाचेरच चलोवंक जिजून हाका आपयलें. जिजू ताचे सवेंत आसलो, जिजू ताका मुखार रूप दिसतालो जाल्यार ताचें मन बदललें. त्या खातीर ताणें जिजू जिजू म्हाका राख, म्हाका बचाव कर म्हणून. आज आमी यंत करता जिजू म्हाका राख, म्हाका पाव, म्हाका दी, म्हाका तें कर, म्हाका हें कर, हें म्हणून आमी गुवन आसा. देवाची बसवणी क्लियर आसा ती आमकां जिवीत दिवची ती बसवणी जावन आसा. पूण हांव म्हजो त्या बसवणेंत हांव केदाळा हांव म्हजे फोकस हांव गुंडायतां त्या बसवण्या प्रमाणे म्हजें तें कार्य करूंक तें जायना. त्या खातीर हांगा म्हणटा जावं उजव्याक जावं दाव्याक गुवनाका, तुजो पाय वायटांत पयस दवर. कित्याक संवसारांत हर एक मेटांत वायट आसा म्हणून गुप्त आसा. आमी जावं पुरो आमी कितें आयकता माध्यमाद्वारे आमचे खबरो जावं पुरो न्यूज आनी कितेंय आमी आयकता आमकां हें बऱ्या देवान बसयल्ल्या जिविताक व्हरता गी, आमी खंयच्या जिविताक व्हरता म्हणून आमी तें चिंतून पळोवंक जाय. त्या खातीर कितलीं कुटुंबां, कितले घराणे ह्या खाली एक माध्यम म्हळ्यार तें माध्यम सिरियलां आनी मोबायल खबरो आनी व्हॉट्सअप खबरो हे पुरा खाण घेवन कितले लोक तांची भलायकी बिगडोवन तांची कुटुंबां नाश जावन कितें जावन खालें जालां. तेच खातीर हांगा म्हणटा जावं उजव्याक जावं दाव्याक गुवनाका, तुजो पाय वायटांत पयस दवर म्हणटा. मस्त जाण आसात आमी देवा कडेन मागता, आमी देवा कडेन बऱ्या संबंदांत आसा आनी हर एक आमी मागणें म्हणटा, आमी हर एक करता, सकडी भोव बरें करचें बरें. पूण त्या प्रमाणे देवाच्या बसवण्या प्रमाणे देवान दिल्ल्या इन्स्ट्रक्शना प्रमाणे आमी चल्ल्यावंगी, हांव चलोवन आसावंगी वयगी, हांव संवसारा प्रमाणे चलोवन आसावंगी, हें केदाळाय हांवें हर एकल्यान आमी हें समजून घेवचें म्हणून
आज आमकां देव आमकां ताच्या उतराद्वारे आमकां सांगता. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. एफिशियन्स 3:18 काढया. आमचे थंय क्रिस्त बिडार करता गी करना सागी दोन करनसा. प्रेज गॉड. पळय हांगे टेस्ट करी हांगे. पर्या प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. 17 वाचली वाचा 8. वाचा सिस्टर 17. अशें भावार्था वरवीं तुमच्या काळजांनी क्रिस्त बिडार करून क्रिस्ताच्या मोगाची रुंदाई आनी लांबाई, उबाराई आनी गुंडाई खेदी वर्ती म्हूण आटावपूंची सकत सर देवाच्या लोकां सांगाता तुमकां लाभच्याक मोगांत तुमचे जिणयेची पाळा रोंबो मोगाचेर तुमचे जिणयेची बुन्याद पडोवन घट असो. गट असो. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. अशें भावार्था वरवीं तुमच्या काळजांनी क्रिस्त बिडार करूं. आता क्रिस्त बिडार करीचे जाल्यार कितें गरज आसा? भावार्थ भावार्थ. तरी भावार्था विने आमचे कितेंच आमी कांय करूंक जायना. म्हळ्यार हे आत्मीक रितीन हांवें म्हणचें. कित्याक म्हळ्यार हांगा देवाचें उतर म्हणटा अशें भावार्था वरवीं तुमच्या काळजांनी क्रिस्त बिडार करूं. आता कोणेय सांगत जाल्यार हांव तें करतां, हांव हें करतां, हांव सगळें मागणें करतां, हांव इतल्या वेळार सकाळीं उठोन आमी इतलें मागणें करतां, तें करतां, हें करतां. देव हांगा मागणें विचारना. देव हांगा एक रिलेशनशीप विचारता. कित्याक म्हळ्यार भावार्थ कसो येता? रोमन्स 10:17 म्हणटा वैगी संदेश आयकोन आनी परतून आयकोन भावार्थ येता म्हणटा. अशें भावार्था वरवीं तुमच्या काळजांनी क्रिस्त बिडार करूं म्हणटा. हांव मागल्ले वरवीं न्हय. देवाक हांव कितल्या रितीन सोम्या जेजू क्रिस्ताक हांव खंयच्या रितीन समजलां, सोम्या जेजू क्रिस्तान म्हजे खातीर कितें केलां हें हांव समजनासतना म्हाका भावार्थ आयला आनी हांव भावार्थी मनीस म्हणूंक बिलकुल सादना. त्या खातीर अशें भावार्था वरवीं तुमच्या काळजांनी क्रिस्त बिडार करूं म्हणटा. त्या खातीर पयलें खंयचोय मनीस हांव क्रिस्तांव, हांव भावार्थी म्हणत जाल्यार ताका पारखूंक कांय कश्ट नात. कित्याक ताच्या तोंडांतावन कितें उतरां येतात, ताचे कार्यक्रम कशे आसा त्या वरवीं त्या मनशाक आमकां पारखूंक जाता. तो निजावन भावार्थी गी वा जेजूक वळखलो गी, देवाच्या उतरा प्रमाणे चलचो गी, वैगी ताच्या बळान चलता गी, ताच्या बळान चलता गी, अशें आमकां मनीस कसो म्हणून आमकां पारखूंक जाता. त्या खातीर हांगा म्हणटा क्रिस्ताच्या मोगाची रुंदाई आनी लांबाई, उबाराई आनी गुंडाई केदी वर्ती म्हणून आटापूंची सकत सर्व देवाच्या लोकां सांगाता तुमकां लाभच्याक मोगांत तुमचे जिणयेची पाळां रोंबो म्हणटा. आता हांगा पळया मोगाची रुंदाई, लांबाई, उबाराई, गुंडाई केदी वर्ती म्हूण आटापूंची सकत सर्व देवाच्या म्हणून घाला. सर्व देवाच्या लोकां सांगाता तुमकां लाभो. तरी देवाच्या लोकांक पारखूंची सकत आसा गी. होय. प्रेज गॉड. हे आमकां कळटा. ही देवाची जाणवाय. केदाळ आमी देवाच्या उतरांत चड आनी चड वेळ करसितांव आनी केदाळ आमी पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत आसांव, केदाळ आमकां देवाच्या उतराची समजणे वरवीं आमी क्रिस्ताच्या एकवटांत जियोंक जाता.
ते जाल्यार आमी देवाच्या बापाची आमची जाणवाय आमचे सवे आमी त्या वरवीं आमच्या जिवनांत ती आमकां जाणवाय अनुभव करूंक आमकां मेळटा. त्या खातीर हांगा म्हणटा लागच्यान मोगान तुमची जिणेची पाळां रोंबोवंक म्हणटा. आमची पाळां आमची रोंबाजे. आमी इल्लेशे देवाचें उतर आयकलें आनी इमिडिएट आमकां कळलें आतां आमकां पुरो गोत्त आसा. आमी हातूं स्कॉलर जाल्या ना. देवाचें उतर म्हणलें एक शब्द काडल्यार ताचे पळयात आमच्यांत मस्त जण आमी प्रीच करता पूण आमी एक केदाळ देवाचें उतर कान घेता ताचें रेवलेशन दुसऱ्यांक दुसरे दुसरे टायपार येता. कशें येता तें कित्याक म्हळ्यार ते मनीस ते हर एकलो देवाच्या उतरांत वेळ करसिता आनी ताच्या प्रमाणे ताचे चिंताप बदलिता. ते जाल्यार देव आमचे सवे वावुरता. येन्स म्हणचे देव आमचे सवे वावुरता म्हळ्यार येन्स जावन आसा. त्या खातीर तुमच्या जिणेची पाळां रोंबो म्हणटा मोगांत बापाच्या मोगांत. बापान आमकां मोगांत ताच्या मोगांत ताणें आमकां विंचलां आनी ताची भुरगीं करून आमकां कान गेल्यांत आनी क्रिस्ताच्या एकवटांत आमकां हर एक मोग देवाचो अनुभव करूंक आमकां ताणें ताची पुताद्वारी ताणें आमकां सोडवण दिवन तो मोग अनुभव करच्या खातीर आमकां एक बऱ्या सुवातेर आमकां मोव आनी दूद वळच्या त्या गांवांत आमकां ताणें पावयलां. त्या खातीर मोव आनी दूद हे आमी कान घेवन हे पोशण देवाचें उतर म्हणलें हे पोशण कान घेवन हांव केदाळा मुखार येतां केदाळा म्हज्या जिणेंत हांव खंडीत हांव देवाचो भुरगो म्हणून हांव सांगोंक हांव धैर्यान म्हाका सांगोंक जाता. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. आमकां झूम आज वेगळी इल्लें बंद करूंक आसल्यान आतां एक 5 मिनटां 7 मिनटां आसात म्हूण चिंता. ब्रदर पीटर वैगी 7 मिनटां आसात म्हूण चिंता हांव. Yes, yes, brother. वय कोणायकी कांय आयच्या शिकोवणे वयर कोणायकी ऍड करूंक आसा जाल्यार आनी कितेंय सांगूंक आसा जाल्यार तुमची उगडापणान तुमकां सांगूंक आसा जाल्यार प्लीज तुमचो वेळ. फादर बी आसात. बरें आसा. ते रोमागरां बरयल्ल्यांत वय ते रोमन 5 तेय म्हणटा ते कितें म्हणटा उतार असलो बरोसो आमकां निराशी करिना कित्याक आपले देणे म्हूण आमकां दिल्ले पवित्र आत्म्या मुखांत देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी दाराळ मापान वतला. ते परतून हांगात वय करेक्ट उडा सयलो निंगी देखून तो काळजान वतला तो मोग. तो मोग येता दिरून बायलां बाय उंचाय हे वर्णूक ते साकल्ल्यांक जाता म्हणल्यार बरें देवाच्या लोकां सांगाता. तेत खातीर हांगा मुन्योंत तेंत म्हणटा न्ही फादर काळजांत आसात त्यो झरी म्हणून जिविताच्यो झरी म्हणून काळी जतनायन राख निंगी वय 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 तें आसात पुरो काळजांत आसा. आत्म्यात एकच मत आहे. वय वय आमी केदाळा काळजान जिरयल्यार ते आत्म्याक खाण जाल्ले बरीत. वय 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 देखून आमी म्हणटा न्ही आमी आत्म्यांत जेजू बरी जावन आसा. वय म्हळ्यार संपूर्णता आत्म्यांत आसा. म्हळ्यार आत्म्यांत म्हळ्यार हांवूच आत्मो. पूण ते हांवें उतरां मुखांत समजून काडून घेतले नाल्यार आत्म्यांत हांव जेजू बरी आसल्यार ताची वळख जायना जाल्यार म्हाका
ती जिविताची दर वाळोंक जायना हिंगी. वय मागीर आनी एक कडेन म्हणटा न्हय तुमची मोतयां तुमी आं दुकरांच्या मुखार उडयनाकात म्हणून. कित्याक म्हळ्यार ती दुकरांक ती मोतयां म्हणून काले म्हणून गुर्तुना कानगी काले कितें म्हणून तांणी खंयचें खावंक जायना ते मस्तिवचें म्हळ्यार तांकां वेस्ट तें. तांकां वेस्ट वय पांयां पोंदा घालून मस्त जाता. वय तशें. प्रेज गॉड. ब्रदर पीटर. Praise God, वय. अरे काल जाता आसा पूण ते भावार्थ वरी मात्र जाता भावार्थ इम्पॉर्टंट एक पॉइंट. मागीर काळजांत सज्ज जाल्यार हांवें ते काय म्हणटात देवाचे उतार तोंडार उसारिल्ले आनी काळजाची धार जाता आमकां कितें पळयता आयकता आनी पळयता हांव काले आयकता काले उलयता ती दारां जावन आसात. ताचे मोरीफात म्हज्या काळजांत येता. जर तर हांव देवाचे उतार चड हांव आयकल्यार उलयल्यार पळयल्यार म्हजी काळजांत खाला येता जिविताचे झर वाळटा. ते सोडून ताचे विरोध हांव संवसाराचे आयकल्यार ते संवसारी रितीची झर वाळटा नीट. त्या देखून आमी काळीजाचे जतनायेन राखचे. तेजे केदाळां प्रेज गॉड. सारके रितीन आमी वापरता ही दारां तीन त्या वेळार आमच्या काळजांत जतनायेन राखूंक जाता आनी त्या वेळार जिविताचे झरी वाळटा. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. आनी कोणाकय कांय ऍड करूंक आसा की? प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. आमच्या फाल्यांतावन झूम 9 वरां आसतलें. प्रेज गॉड. वय. आज म्हळ्यार दुसरें एक मिटींग आशिल्ल्यान झूम मिटींग आशिल्ल्यान काय नाल्यार एंड करया ब्रदर. जायत ब्रदर मागणें करचें की ब्रदर. प्रेज गॉड. या मगाळा बापा अर्गां तुका दिता बापा आयच्या दिसा पसत बापा ह्या वेळा पसत बापा हो वेळ तुवें आमकां आज सबार संगती तुवें आमकां तुजी सत्ता सबार तुवें आमकां उगडापी केली बापा. वय बापा आमी खंडीत आमची काळजां धरून करिना कित्याक तुजो ताळो आमकां चड आनी चड आमकां आयकूंक आमी अत्रेगान आसा बापा. बापा त्या खातीर आमचे सवें तो पवित्र आत्मो तुजो तुवें दिल्लो तो मजतदार आमचे सवें दीस आनी रात आमचे सवें वावूरून आसा बापा. बापा त्या खातीर तुका अर्गां दिता. तुवें आमकां एक सुरंत जावन तुवें आमकां सोडूनाय. तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान बसयल्ले प्रमाणे तो आमचे सवें आसा आनी आमकां हर एका मेटांनी तो आमकां तो तुजे थंय आमकां रावोंक आनी तुजे थंय आमकां वावरूंक तो आमकां मजत करनासा आनी तुजे उतरांची तुजी हर एक समजणी तो आमकां दिवन आसा बापा. त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. बापा आमकां ल्हानांक तुवें सबार गूट तुवें आमकां उगडापे केल्ल्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. केदाळा कशें उलयचें म्हणून तुजो पवित्र आत्मन तूं आमकां तो आमकां सांगून दिता बापा. त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. आमी कितेंच न्हय बापा तुजी आमी खास भुरगीं जावन आसा. ह्या संवसारांत सबार संगती आसात जाल्यार आमकां कितेंच आमी गन्य करिनासतना आमी तुजे थंय तुज्या सवें सांगातपणांत तुज्या चलोवंक आमकां तुजे नितीवंतपणांत तुवें आमकां भावार्था वरवीं तुवें आमकां थीर केलाय तुज्या पवित्र आत्म्या द्वारी. त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा.
बापा हे मागण्या करता तुझ्या पुता जेजूच्या नावी आणि पवित्रात्म्याच्या मजतीन. Amen. आमेन. Amen. आमेन. आमेन. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. थँक्यू ब्रदर. थँक यू ब्रदर. थँक यू. थँक यू सिस्टर. थँक यू फादर. थँक यू सगळ्यांकी जॉईन जाल्ल्यांक थँक यू. परत मेळया फाल्यां परत मेळया.